भाजपाच्या दोगा मंत्र्यांक दिल्ली आपयला हाचे वयल्यान दोगांय मंत्र्यांमदीं पेटला हे उघड जाता असो दावो आमदार विजय सरदेसायान केला। मंत्र्याची ही अंदाधुंदी चालू आसतनाच सध्या गोंयांत धर्मीक तणाव उप्रासला। हाचेर सरकारान अजून कांयच पावलां उबारिल्लीं ना। पर्यटनाच्या हंगामात धर्मीक तणाव निर्माण जाल्यार हाचो परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जातलो अशें विजय म्हणटा। मंत्री नंबर 1 नंबर 2 तांचे विरोध पेटला उघड जाला की तांकां दिल्ली हाडपाचें ते बोवाळान कम्युनल विभागाचो इशू खूब आसा। काल कोण जालें की पळय जाल्यार आतां म्हापशा पावलो सरकारान आज पर्यंत कांयच स्ट्रॉंग स्टेटमेंट काडिल्लें ना। प्रायवेट डिस्ट्रिक्टांनी लॉज गव्हर्नमेंट इज सिरियस अबाउट कम्युनल हार्मोनी जर बिगडली जाल्यार टुरिजमाक डायरेक्ट इफेक्ट जातले, आपली इकॉनॉमीचेर डायरेक्ट आनी टुरिस्टची इमेज काबार जातली। हाजेर सरकार कसो कांय उलयलो ना, कोणाक कांय पळोवनूच ना अशें दिसता। हें म्हाका दिसता की आनी सरकारान कठोर स्टेप घेवपाची गरज आहा। टुरिजम सिजनाचो सुरवात जाला त्या टायमार असले जे आयले आनी कोण बांदरान कोणाच्या मदीं घेवप हें तरी सुद्दां आतां येवपाक लागलें। बरेचशा गोंयांत एडमिनिस्ट्रेशनची विस्तृत प्रॉब्लम आणि दिस इज रिफ्लेक्टिंग गोइंग टू हॅव एन इफेक्ट।